सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीक ह्या आयच्या दिसाक आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता फेर्नांद नुनीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लावरेन बार्बोजा ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांकां आमच्या मनांत आमच्या मागण्यांत दवरुया. एलेक्झांडर आल्वारीस, कार्तिक जोझफ, आयरिस रॉड्रिगीस हांचेर देवान खेरीत आशिर्वाद घालूंक देवा लागीं मागुया. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात टोनी आनी इरेनी फेर्नांडीस देवान तांचेर आनी तांच्या घोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन मागुया जूड पेरेरा आयज आपली हार्ट सर्जरी करता ताका देवान पेकोवणेचो हात लावंक. तशेंच सिल्रॉय फेर्नांडीस किडनी सर्जरी करता ताका देवान पेकोवणेचो हात लावंक. आनी ह्यार सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी वेगवेगळे तरेच्यो सर्जरी आयज तांच्यो जातल्यो तांकां सगल्यांक देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आयज सगल्यांक तुमकां हॅपी स्टेटहूड डे. आयज आमच्या गोंयचो स्टेटहूड डे. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या गोंयच्या राज्यांत देवान जायतीं देणी दिल्लीं आसात देवाक आर्गां दिवया दिन वाचुया. तशेंच मागुया आमचें हें राज्य सगल्या वायटांतलें निवार म्हूण आमच्या सरकारा पासत मागुया. आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताचो मंत्री मंडळ तशेंच 40 आमदार जांकां आमी वेंचून काडलेले आसात तातूंतले थोडे जाण घडये तांणी आपली पॉलिटिकल एथिक्स सोडलेली आसा तांचेय पासत मागुया. सगळे वेगवेगळे सरकारी खातीं जीं आसात वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आमच्या गोंयांत आसात तांचे पासत मागुया तांणी आपलें काम प्रमाणीकपणान करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागुया. सगळे ब्युरोक्रेट्स जे आसात वेगवेगळे तरेचे सेक्रेटरीज आनी हेर दुसरो वावर करतात आमच्या गोंयच्या राज्या पासत तांचेर तांच्या घोराब्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी आपलें काम प्रमाणीकपणान आनी स्वतान करूंक तांकां देवाची कृपा आमी मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या पुलीस प्रशासना पासत आमच्या पुलिसांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां सगल्या वायटांतले भोव करून आमदार मंत्री जे तांकां आपल्या चपक्या खाल दवरतात तातूंतले तांकां निवारूंक आनीक आपलो वावर करूंक तांकांय फावो तें फ्रिडम मेळूंक आमच्या पुलिसां पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जे मुद्दे आमच्या गोंयचे पासत आसात आतां आयच्या दिसाक पासून भोव करून रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आजून पासून चोरयेपणान RVNL काम करता आनी सरकार आमचो दोळे धांपून आसा. रातीक पासून रातीक RVNL काम करता आनी सरकार ओगी आसा. मागुया आमचे MPA हाचें एक्सटेंशन करपाचें आतां काम चालू जाल्लें आसा. MPA एक्सटेंशन म्हणल्यार आख्खें गोंयच घेयल्ल्या भाशेन जाल्यार तांचे पासत मागुया. म्हादेई रिवरा पासत प्रवाह म्हणून घडून हाडलेलो आसा. आख्खी आमची नदी एके भाशेन आतां आनीक कोणाच्या हातान आसा. मागुया देवा लागीं आमकां ह्या वायटांतली आनी ह्या आक्रमणांतली निवार म्हूण. मागुया जीं इलिगल कामां आमच्या गोंयांत चालू आसात सुरू करून तो इलिगल बंगलो ओल्ड गोवा आसा तो तातूंत आमकां नीत फावो कर म्हूण मागुया. हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो बेकायदेशीर चालू आसात ताचे पासत मागुया त्यो सगल्यो देवान जाग्यार घालपाक आयच्या ह्या आमच्या स्टेटहूड डे दिसाक. आनी तशेंच जो प्रोपगंडा चल्लेलो आसा जे फटोवणी चल्लेली आसा आमकां फटयतात आयज नागरिकांक फटयतात आनी नागरीक आयज रस्त्यार येवपाक पडलेले आसात. मागुया आमची कॅपिटल सिटी पेन्जीम स्मार्ट सिटी जावपाची आसलेली सगळी दुसरेच भाशेन जाल्ली आसा. मागुया त्या लोकां पासत प्रशासना पासत सगळे
आमच्या गांवचे गोंयचे सगळे गांव जे आसात तातूंत वेगवेगळे तरेची प्रशासनां चलतात तांकां सगल्यांक देवान कृपेन भरूंक तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी आयचे मिसाचे भेटीन खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोणी मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, विस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजी पवित्र सोबेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां निर्वी आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. समूर सांबाळटा तो मनीस जायते योद्न करता. आज्ञा पाळटा तो मनीस शांतीचे योद्न भेटयता. उपकार आठयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी करता. आनी भीक दिता तो वाकाणणेचो योद्न समर्पिता. खोटेपणांतावन तूं पयस सरशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलोय. अप्रमाणीकपण सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय. रित्या हातांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका कारण ह्यो सगळ्यो वस्तू समृद्धी प्रमाणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी वेदी मागता आनी तिचो परमळ भोव वर्त्या देवाशी चडत वेता. सुगुण्णी मनशाचो योद्न देवाक मानवता आनी ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणी कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक इमटेपण करूं नाका. हास्त्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी कुशालकायेन तुजो दावो वांटो दी. भोव वर्त्या देवान तुका दिलां तशें तुजे कुवेती प्रमाणे उदारपणान तुंय दी. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान फारीक करता. 7 पावटी ओदीक तो तुका दितलो. लॉन्स ताका दिवं नाका तो ती घेवचो ना. अप्रमाणीक योजनाचेर तुजो भावार्थ दवरूं नाका. कित्याक सर्वेस्पर एक नितीदार आनी मनशांची तोंडां पळोवन तो नीत करिना. देवाचें उतरें आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतले. परतून म्हणयात. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतले. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता देखून मोळप ताचे नितीवंत परगडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतले. आयक म्हजे परजे सांगता ते आयक. इस्रायला तुजे विरुद्ध रुजवाट दिता. हांव देव, हय तुजो देव. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब.
प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतले. दिनवासनेचो येवन देवाक भेटय. भोव वर्त्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितली. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतले. उद्गार. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे घूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy. सर्विस्पो तुमचे सव्या आसूं. मार्क पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय आमी सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाळ्या बरोबर तो घरां दारां, भावा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात तीं सोबार जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा कंटिन्युएशन आमी म्हणूंक जाता. एका तरणाट्याक जेजू आमंत्रण दिता, यो आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी हो तरणाटो हें जेजूचें आमंत्रण स्विकार करिना. तो जेजूच्या आमंत्रणाक नाकारता आनी आपल्या घरा वेता. असल्या वेळार पेद्रू जेजूक हो प्रश्न करता, सोम्या आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? आमी स्वार्थी जावंक ना, पूण तुजो पाटलाव करूंक आमी तुजे फाटल्यान आयल्यात. आनी जेजू काय बरी जाप ताका दिता, हांव तुका खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमान म्हणजे देवाची बरी खबर परगटूंक आपलें घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, शेतां भाटां तो सांडीत जाल्यार तो ह्याच काळांत 100 एकाक 100 घेतलो आनी ह्याच काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी येता त्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. म्हणजे एक बासावणी बाबा भयणीनो आनी आश्वासन जेजू आपल्या पाटलावदारांक दिता. जायते फावटी घडयेक आमी संवसारी वस्तू फाटल्यान वेता, पूण संवसारी वस्तू आनी पदवे फाटल्यान आमी वेता तेन्ना ते थोडेच वेळाचें म्हत्व जावन आसा, थोडेच वेळाचो काळ जावन आसा, जंय आमकां घडयेक दुसऱ्याचें मान रेस्पेद, दुसरो आमकां आयकता, दुसरो आमकां स्विकारता, दुसरो आमकां बरे तरेन आमचें उतर सांबाळटा. पूण जशें आमी ते सोदरे वयले देंवतात तेन्ना आमकां मोडलेल्या खुर्सा भाशेन कोणूच लेखिना आनी आमच्या जिवितांत घडटा तें आमी पळयता. पूण बाबा भयणीनो, जेजू आज आमकां काय बरें आश्वासन दिता, म्हज्या राजा खातीर म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमान देवाचें उतर परगटूंक तर तुवें तुजो जीव खर्चिलो, तुकाच तर नाकारलो, तुकाच तुवें बाबा भयणीनो दिसपोटी ह्या देवाच्या उतरा परगटणेच्या कामांत तुवें तर आपलो जीव खर्चिलो आनी मिसोड जालो जाल्यार तुका सदांच
म्हजेंच न्हय पूण म्हज्या बापाचें तुका आश्वासन मेवतलें आनी एकाक 100 तूं घेतलोय आनी येता त्या जिवितान सासणाचें जिवीत तुका मेळटलें. कोणाक नाका बाबा बीन आमचे मदें सगल्यांक आमकां देवाच्या राज्यांत भितर सरलेली आमचो आवंडो. आमकां सगल्यांक हें सासणाचें जिवीत आमकां जाय. तशें जाल्यार जेजू म्हणटा म्हजे खातीर तुमचो जीव खर्चात, म्हजे खातीर तुमी वावरात, म्हजे खातीर आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत येवचे खातीर दिसपोटी तुमी तुमच्या जिवितान बरी देख आनी बऱ्यो वस्तू करात. इतलेंच न्हय, दुसऱ्यांक एक उदाहरण तुमी जायात. जायते फावटी आमी पाद्री माद्री आमचें घरदार सोडून आमी जेजूचो पाटलाव करता आनी वेता ते आमी फिरगोजीन बाबा भयणीनो आमकां दिल्या जुट्टी थंय आमी सांबाळटा. जायते फावटी घडये लोक आमकां स्विकारता, जायते फावटी लोक आमकां नाकारता. हें देवाचें आमकां घडये एक देणें की आमकां लोक स्विकारता. पूण जेन्ना लोक नाकारता तेन्ना जायते फावटी घडये आमच्या जिवितान आमकां जायते फावटी डिमॉरलायजेशन जाता. असले वेळार आमी कितें करचें तें हांव म्हणिना आमी कितें करचें तें, पूण देवाच्या राज्या खातीर आमी हो वावर करता. तुमच्याय जिवितान तशें जातलें जेन्ना तुमी देवाच्या राज्या खातीर वावर करतात. जावं ते फिरगोजीन जबाबदारी आसा, जावं फिरगोजीन तुमकां जुट्टी आसा, दुसरो लोक तुमकां खेणटा, दुसरो लोक तुमकां आयकना, दुसरो लोक तुमकां भायरायता, दुसरो लोक तुमकां चॅलेंज करता. असले वेळार देवाचें राज उदीक विस्तारूंक आनी जेजून वाचयल्या तें एकाक 100 तुमकां मेळटलें हें आश्वासन घेवन आमी फुडें वचूंक गरज. दुसरी वस्त आमच्या जिवितान शुभ वर्तमान परगटूंक गरज. जायते फावटी मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. मिसाची भेट जाल्या उपरांत भायर वचून दुसऱ्यो खबरो आमी उलयता, पूण देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमकां कितें नियाळूंक सांगता आनी दुसऱ्याक कितें परगटूंक आमकां मागता तें आमी करिना. आयच्या दिसाक आमी निश्चय करुया, देवाचें उतर आमकां सांगता तें दुसऱ्यांक आमी परगटुया. तेन्नाच की आमी एकाक 100 आमकां देणें मेळटलें आनी आश्वासन दिलां तें आमकां फावो जातलें. इतलेंच न्हय, येता त्या जिवितान आमचो जीव सांबाळूंक आमी भाव भयणो निमाणी आसल्यार पुत्यान पयलीं जातलीं आनी जीं कोण सजमतात की आपूण पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं. हीच गोत आमची जायना जावं आमी सदांच देवाच्या राज्यांत आमकां एक जागो मेळूंक आनी देवाच्या राज्याक पुर्ते जावं खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C30 पेज नंबर 41 C30. आमची कर्ज तुका कुशीन वोपून दिता तुका. आमची कर्ज उबारता तुज्याच मोगाक हांव दिता. आशय आमच्या कर्जाची तुका वाडली. आमची कर्ज उबारता तुज्याच मोगाक हांव दिता.
आमची कर्ज उबारता तुझ्याच मोगाक आवडेता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची कर्जां उबारूया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सोर काडयान सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळें सगळीं रोसनां नवी करूंक तुका बापा मानवलें. ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपणें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रोसणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण कर. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सुटलेल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा, सगळे यज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां चेंपोर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माई सांगत पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरून सूर काणीत गमानवल्यात ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शेना पवित्र चेरा समकयूं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपटो गिरास समकांदी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस पूण वायटांतल्यान सर्वेस प्रासोर वायटांतल्या आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशें नोतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मदांग म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी कशी परमतिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमशिका खूब. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमशिका खूब. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू उगडास करीत जाल्यार तुजो खालसा संतोषानोन भोगता इतलो पूण तूंच नाशीर जालोय जाल्यार पुरो ना तुस्कायेक भिरून बेचाक आत्मो. जेजू तुझ्या पवित्र नावांत सारकें मधुर संगीत खंयसर उंचना गावचें. कोणें उतर तोंडांतलें नांव वचें दुर्लभ चिंतून मनांत नांव उजवाचें.
उबी रावया, प्रार्थुया. काकलूत सारा बापा सोडवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाच्या सुखांत धुयेन आमकां वांटो दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज बाबा भयणी नोकरीत भाशेन 9 वरांचेर तामसोड्यार माडी आसतली म्हणटकूच कोणाक जाय तांणी थंयसर येवचें. आयच्या दिसाक आमची भुरगीं सेंट फ्रांसीस झेवियर अकॅडमी केरीत भाशेन आपलो ल्हानसो कार्यक्रम बरे तरेन ती शिकल्यांत म्हणटच आमचे हेच इगोर्जेन ती आपलो कार्यक्रम दितली. 6:15 तुमी तुमची बसका घेवची. सगल्यांक आमंत्रण आसा. भुरगीं कशीं करून गायन करतात वाजयतात तें तुमी पळोवचें. 6:30 वरांचेर सुरू जातलें. फाल्यांतान आमचें त्रेजेन कॉमेस म्हणटकूच फाल्यां तामसोड्यार आनी पेंटा कॉपेलांत ही त्रेजेनां सुरू जातात जाल्यार फाल्यां तामसोड्यार 5:30 वरांचेर तेस उपरांत मीस आनी पेंटा हांगासर 5:30 वरांचेर तेस आनी उपरांत मीस. 31 तारखेर मायाचेर रेजिना मंदी मॉन्युमेंटा लागीं सांजेच्या 5 वाजता लिजन ऑफ मेरी आनी मिसाची बॅट दवरल्या. थंयसर दिनवासणीचें बलिदान हो म्हयनो सायबीण मायेच्या तेर्साक भेटयलेलो म्हणटच केरीत भाशेन थंय मिसाचें बलिदान जातलें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात बाबा भयणीनो दुमाड्या मदें देवाचें उतर पुरगोटूंक उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान आमी धिरादीक जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. गायन घेवया T12 पेज नंबर 207 T12.